45,000 सत्तरीचे लोक पणजे येवपा शकतात. तुम्ही त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कॉन्टेस्टय केला. वो स्टेटमेंट आयकतकीर तुमकां कितें दिसलें? म्हणजे ते म्हाका अशें दिसलें जे हांव सदांच म्हणटा की विश्वजीत राणे सत्तरीच्या लोकांक आपले कामगार आनी गुलाम समजता. पूण तेंच्यांनी प्रूव केलें की बाबा आमी तुका वोट मारता डजंट मीन की आमी तुजे कामगार ना कशें जाल्यार प्रूव गुलाम. केलें? लोक येवंक ना न्हू. आतां जर येवपाक जाल्यार येवनी, हाडुनी न्हू तेणी. 45 लोक पणजे हाडुनी, त्या हितून हाडुनी, मिटींग दवरून न्हू, लोकांच्या अगेन्स्ट हाडुनी, 39A ऑपोज करता तेंच्या अगेन्स्ट हाडुनी. आमकांय पळोवपाक जाय लोक कितें येतले. म्हाका खबर आसा सत्तरीचे लोक तुका वोट मारता हेचो मिनींग न्हू कितें गुलाम आनी लाचार. तूं समजता आसतलो तांकां गुलाम आनी लाचार. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें दाखोवपाक तें दाखयल्लें आसा. तुका लोकां कडेन हात जोडून माफी मागयल्ली आसा ह्याच लोकांनी. आनी फुडें केन्ना मागोवपाक जाय पळय तेन्ना मागयतलेच. सो तेणी ती चूक करची न्हू की सत्तरीचे लोक तूं सांगता थंय धांवतले, पणजे यो म्हणल्यार पणजे येतले, आझाद मैदानार यो म्हणल्यार आझाद मैदानाचेर येतले आनी गोंयकारां वांगडा झगडटले. हें जावपाक शकना. तुम्ही तरी चॅलेंज दिता हाडून दाखोवची म्हणून. हाडून दाखोवचें कित्याक हांव चॅलेंज इतल्याक लागून दिता की म्हाका खबर आसा की सत्तरीचे लोक गुलाम न्हू. कित्याक हांवें त्या लोकां वांगडा काम केलां. म्हाका 6,500 मतां थंय पडला. आनी ह्या सत्तरी जो विश्वजीत राणे आसा हेका सत्तरीच्या लोकांनी लिटरली दोळ्यांच्यान दुकां काडून पांयां पडोन माफी मागपाक लायला. हेच ते सत्तरीचे लोक. सो तेणी ते गृहीत धरपाचें न्हू कोणाक. प्लीज.